दसऱ्या खातीर जी आमी रोजां विकती घेता सगळ्यांनी घेतले आसतली, हांवें घेतिल्ली ती रोजां घेतना पयलीं म्हळ्यार आतां गोंयकार मेळना घेवपा खातीर, हांवें खूब सोदलो मेळत ना. दुसरी ती रोजां जी भायल्यान येता पळय तांकां धड वास ना, ती दिसपाक घरा कडेन व्हरून आपणें ही रोजां लायलीं हें एक स्वताक समाधान करपा खातीर रंगांचें समाधान वा सुगंधाचें समाधान ना तातूंत भितर. आज तुवें तो बरयलाय बी की येदी व्हडली इकॉनॉमी दसऱ्याच्या दिसा तयार जाता ती रस्त्याची कुशीक ती रोजां घेवन बसतात, प्रत्येक गोंयकार ती घेता. गोंयची रोजां खंय गेलीं? Pramod, this time the agriculture department really made a good effort. Effort बरो घातलो कित्याक आमची 25 acres जमीन ती फकत मेरीगोल्ड कल्टिवेशनाक दिली. There was a subsidy given to farmers. There was so much other fertilizer हें तें करून तांकां जाय तो खूब सपोर्ट केलो. आनी विथ द सोल पर्पज दॅट स्वयं गोवा म्हणून हेजेर एक फोकस दवरून आमचे मेरीगोल्ड कल्टिवेटरांक फुडें व्हरून एक हें करपाक. वेर वी मिस्ड आउट इज द मार्केट पार्ट ऑफ इट. आमी प्रोडक्शनाचेर खूब फोकस केलो, भरपूर आयलीं गोंयची फुलां आयलीं, बट द इम्पोर्टेड द कर्नाटकाचे मेरीगोल्ड आयिल्लें तें इतलें आयलें कंप्लीट शेणलीं, गोंयची शेणलीं. आनीक वाय बिकॉज वी हॅव नॉट स्टडीड द मार्केट. When they are getting that kind of a volume and selling for maybe one garland for about 10 rupees, आमचे पडटा कितले 50 रुपया. So why a common citizen who would तो वास आणि ते सगळे हे ते बरें आसा ते मुगे सेंटिमेंट्स म्हणटा तो सेंटिमेंट. सो फायनली 100 रुपया दिवपा ना तूं फाल्यां तर एक बरी फुलां भरपूर हाडपाक जाय जाल्यार तूं यू वील पिक दीस अप एंड एडोन युअर हावस एंड एडोन युअर व्हेकल्स एंड ऑल. सो थिंगा आमची मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी फेल जाली. आणि maybe this is a lesson going forward की we should factor in this market part of it if we are going to compete. ज्या तरेन किशोर आयले आनी ते बसतात की ट्रकांच्या ट्रक पयले दीस रातीन पळयतालो वतना ट्रकांच्या ट्रक येवन ते सारखे 100 मिटरांचे अनलोड करताले आनी 100 मिटरांचेर तांचे दुसरे दीस पयल्या सगळे लोक बसून आशिल्ले सामके विकपा खातीर. आमचें कितें चुकलें? ना प्रमोद, तूं रोजाचो वास म्हटलो कारण खरोच म्हाज्या नाकान म्हाका भुरगेपणांतल्या रोजाचो वास येयलो. म्हणजे रोजां म्हाका अजून खबर रोजां आमकां केन्नाच विकती हाडपाची गरज पडना. पर्सान म्हणटा ती आमची आनी ती बऱ्या क्वॉलिटीची. ते बी आतां कशें ना नश्ट जालें तें म्हाका खबर ना. आतां कितें जालां प्रमोद की आमकां पर्सान रोजां लावपाक मेळना कारण वानर माकड ज्या तरेन धुमाकूळ घालतात पळय गांवांनी लोकांक कांयच करपाक मेळना. एक गजाल जशें जयलान सांगलें तशें की फक्त दसरोच न्ही, नवरात्र उत्सवाक लागून ज्या पद्दतीन रोजां प्रत्येक रातीक प्रत्येक देवळां गांवांतली ही रोजांनी भरलेली आसता. म्हणजे केदें मार्केट आनी केदी इकॉनॉमी तेजो विचार कर प्रमोद तूं. पूण ही रोजां आमकां भायरसून विकत घेवची पडटात कारण आमच्या कडेन तशा पद्दतीची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान प्रमोशन केलें, लोकांनी उत्पादनूय काडलें. पूण तूं खंय गेलें जसो तूं म्हणटा तसो हांवेंय मनान विचार केल्लो की हांव गोंयकारा कडल्यान रोजां घेतलो. गाडयेन वयता जाल्यार एकूय गोंयकार म्हाका दिसना. म्हणजे गोंयकार ना असो ना, तांच्यांनी दिल्या आसतली. आमच्यो गोंयच्यो बायल्यो त्यो माळा घेवन विकपाक तयार ना. हांव एक विचार करता तेजेर प्रमोद की प्रत्येक हिंदू कुटुंबातल्या प्रत्येक घरान मिनिमम टू मिनिमम जर 100 रुपया खर्च करीत त्या रोजाचेर केल्यार केदी इकॉनॉमी हेचो तूं विचार कर. म्हणजे ह्या एका नवरात्र आनी दसरोत्सवाच्या इकॉनॉमीचेर पुराय वर्सभर काडूं शकता पळय अशा पद्दतीची आमकां रचना करपाक मेळटा. जालां अशें की आमकां जेन्ना फॉरेनरा कडल्यान आनी पर्यटका कडल्यान जेन्ना आमकां कितें मेळटा पयसो पळय तोच पयसो म्हणटा हांव, तोच पयसो गोंयकारांक दिसता. आमचे लोकल मार्केटांसून आपूण कश्ट करून पयसो काडप हेचे व्हॅल्यूच आयज गोंयकारांक उरलेना. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सुयश, व्हेरी क्विकली आमचे रोजाचें गणीत खंय चुकलें? हांव ताज्या वायडर कन्सेप्टाचेर वता. कारण कशें ह्यो फुलांचें ट्रेडींग जें आहा पळय ह्यो मेजर मंडीज कर्नाटकांतल्यो किंवा चडशीं फुलां जातात बेंगलोराक. हैदराबादचे, बेंगलोरचे, हुबळीचे ट्रेडर लार्ज स्केल त्यो मंडी घेतात. आतां गोवन्स एज सच ट्रेडिंगाक फाटीं आमकां ट्रेडींग कळना. पूण तांची स्केल ऑफ ऑपरेशन्स इतली आसता की ते लेसर मार्जिनाचेर सुद्दां स्केल ऑफ ऑपरेशन हाय आशिल्ल्यान तांकां प्रॉफीट. ते कितें करता सरळ ट्रक भरता. हांवें पळयलां. आनी तो रायट फ्रॉम मोलेच्यान पणजे मेरेन वाटेर दर 1 किलोमिटराचेर राशी मारीत येता हायवेचेर. आनी गोंयकार मागीर तींच फुलां घेवन ते विकत वतात. तांची स्केल ऑफ ऑपरेशन हांव फक्त दसऱ्या पुरतें म्हणना. गोंयाक आतां आमी देवळांचो इशू काडलो. देवळांनी कितलीं फुलां लागता वर्सभर.
देवळांनी खंय इगर्जींनी फेस्तांनी 5 स्टार हॉटेलांनी इव्हेंटांनी गोंयांक कितले. गोवा इज द बिगेस्ट कंज्युमर ऑफ फ्लावर्स. सर ही इकॉनॉमी जर गोंयान स्वता तयार केल्ली, फुलांचें कन्जम्पशन आनी फूल हें अशें गजाल आसता, ती लोकल जर ताजे एसेन्स सारकें आसत, यू कॅन ताजो बाय प्रॉडक्ट म्हणून यू कॅन गो टू एसेन्स इंडस्ट्री चेर अत्तर करप. सो तुमी गुलाब रोया, तुमी कितेंय करा आनी यू कॅन एज अ बाय प्रॉडक्ट ताजे निर्माल्यांतल्यान यू कॅन क्रिएट एसेन्स. या सो येदी व्हडली इकॉनॉमी आसा, पूण हाजेर कोण विचार विचार केला